नमस्कार आणि सगळ्यांक माय बाबाचो योगा नमस्कार मॅडम. नमस्कार. आयज जी आमच्या स्पेशल गेस्ट आसा ती जावन आसा डॉक्टर हर्षा उसकळकर. तुमचे खूप खूप स्वागत आसा. आमकां न्हू तुमची जर्नी आयकच्या पयली लायफाची तुमचे चायल्डहूड कशें आसलें, स्कूल खंयचे आसली, कॉलेज तुमचो कशें गेलो चायल्डहूड आनी फॅमिली बॅकग्राऊंड थोडक्यान सांगचो. प्रायमरी म्हणजे शिक्षण गव्हर्मेंट स्कुलान जालें आनी त्या नंतर सेकंडरी आमच्या मेर्शेत एक स्कूल आशिल्लें, मेर्सेस इंग्लीश हायस्कूल. तातूंत 5वी ते 10वी पर्यंत हांवें थंय शिकलें. 10वेक त्या लेवलाक मेर्शे स्कूल म्हणजे चडशीं भुरगीं आमच्या गांवची वतालीं पणजे पिपल्स हायस्कूल ना जाल्यार आनी खंय. सो ह्या लेवलार म्हाका तेन्ना एक 60% म्हळ्यार मेळ्ळ्यान दॅट आय वॉज द रँकर एज सच इन दॅट स्कूल. सो त्याच्या नंतर देंपे गेले 11th सायन्स 11 टील BSc TY BSc देंपे कॉलेज ऑफ आर्ट्स अँड सायन्स कॉलेजीन केलें हांवें काडलें. आतां पार्टिसिपेशन इन एक्टिविटीज म्हणचे जाल्यार प्रायमरी म्हाका तितलें याद ना, पूण सेकंडरी केलें हांवें खुबशे कितें आसतालें गॅदरिंगान बी पार्ट घेतालें. एकदां परी जाल्लें आनी परयेचें आनी अशें नाटकुलें केलें. केन्नाय सिंगींग कंपिटिशन आसलें गावपाक बापूय म्हजो खूब मोटिवेट करी, कित्याक ताका हार्मोनियम कळटालें आनी ल्हानपणान तो म्हाका शिकयतालो. पण एकूच राग शिकयल्लो याद आसा तो म्हणजे यमन कल्याण, तेणी तो शिकयल्लो. पण ताजी इच्छा आसली आसतली, पूण म्हाका हार्मोनियम म्हणजे फुडें फुडें इतलें हें जायना म्हणून हांवें सोडलें. पण आतां तो वचून समहाव म्हाका मातशें गावपाक इंट्रस्ट येता, म्हणजे काराओके बी सद्या खूब चल्लेले आसता. सो पूण हे हितून ना, आनी मे बी ते ल्हानपणान शिकयल्ल्या कारणान पीपल से आय सिंग वेल लायक दॅट. सो तितलेंच. आनी तें जापा बोले ना तुमकां म्हणटा तें पद तशें हांवें म्हणपाचो प्रयत्न केलो आसा आनी मागीर लायक स्टेज फियर अशें. सो हायर सेकंडरी कॉलेजीन कशें जातालें, देंपे कॉलेज लायक मे बी आय डोंट रिमेंबर पार्टिसिपेटींग, बट आय वॉज गूड इन स्टडीज एज सच. लायक आय रिमेंबर की सो दॅट आय रिमेंबर आमकां पयलीं ती प्रिलीम म्हणजे फायनल एग्जामीच्या पयलीं TY BScची एग्जाम आसली आनी हांवें MSc फिजिकल कॅमिस्ट्रीनूच केल्या. सो तेन्ना आमकां दिंगे सर म्हणून आशिल्ले थंय फिजिकल कॅमिस्ट्री शिकयताले आनी KG कामत सर म्हणून फिजिकल कॅमिस्ट्रीचो दुसरो पार्ट देर सेक्शन्स 1 and 2 ते शिकयताले. आनी तेन्ना म्हाका आवट ऑफ ते पयली एग्जाम, इट वॉज नॉट फायनल एग्जाम, पण तरी तितून म्हाका आवट ऑफ 40 सेक्शन 1 वॉज ऑफ 40 मार्क्स, सेक्शन 2 वॉज ऑफ 40 मार्क्स. सो ते सेक्शन 2 म्हाका 40 आउट ऑफ 40 पडलेले. आनी सरान मागीर आमच्या दिंगे सरान ते सगळ्यांक दाखयलें, बिकॉज आय वॉज नॉट लायक अ टॉपर एज सच. देर वर सम टॉपर स्टुडंट्स आनी तरी आय हॅव स्कोर्ड. सो ही हॅड शोन इट टू एवरीबडी. आनी स्टार्टींग ऑफ दॅट इयर न्हू एक्चुली TY BSc म्हाका एक्सिडंट जाल्लो थंयसर. अशें बेश्टें मातशें तोंडाकूच अशी गाडी अशी लागून एक हें पडलेलें केन्ना हे TY BScचे इनिशियल स्टार्ट ओके. केल्लें न्हू स्टार्टीच्या हेका. सो त्या म्हणून ताका ते खूब येयल्लें. सो सरान ते सगळें आय स्टील रिमेंबर दिंगे सर. आनी त्या वेळार आतां TY BSc पळय आमी काय शिकयतलीं लेक्चरर बी जातलें आमकां काय तें हें नाशिल्लें. आनी टिचींग तर आय वॉज 5 feet अवे फ्रॉम टिचींग. म्हाका टिचींग म्हणल्यार भंय दिसतालो. BEd केल्लें हांवें. आफ्टर BSc एक्चुली हांव जॉयन करचें आसलें इंडस्ट्री. एक्चुली हांवें इंटरव्यू सुद्दां आन्सर केल्ली हांगा वास्को BAVIT फार्मास्युटिकल, पूण तें म्हजें जालें ना. मागीर लोक कितें आईक कितें म्हणप, आगे BSc शिकलां BEd करूनी ताका टिचर म्हणून जावनी म्हण. सो हांवें मागीर BEd केलें कशें अंदमला युनिवर्सिटीचें. अंदमला युनिवर्सिटी म्हणजे तेन्ना ती ओपन युनिवर्सिटी आशिल्ली. आतां दीट इज नॉट कॉरस्पॉन्डन्स अलाव टायप. कॉरस्पॉन्डंट. आतां ते हांगा अलाव ना. आतां ह्यो आसा न्ही BEd कॉलेजीस हांगा अलाव. तेन्ना ते त्या वेळार आशिल्लें. आय थिंक आय डीड इट इन 94. तें हांव म्हजी BEd आय डेडिकेटेड टू माय मदर, बिकॉज शी फोर्स मी टू डू इट. एंड शी ओनली केम वीथ मी टू फॉर कॉन्ट्रॅक्ट प्रोग्राम. मुंबय आयली, रावली म्हज्या बरोबर, धारवाड गेली आमी आनी अशें करून ती जालें. आनी तिजो फायदो म्हणजे ह्या BEdचो म्हाका फायदो जालो कित्याक म्हणजे पयलें जॉब हें हायर सेकंडरीन GPSC सिलेक्शनांतल्यान जाल्लें. वास्को बायणा गव्हर्मेंट हायर सेकंडरी बायणा. सो आय वॉज अ टिचर ग्रेड 1 देर इन कॅमिस्ट्री. पूण हांवें तेन्ना हांव प्रोबेशनाचेर आसलें. आतां हे जॉब घेवच्या पयलीं हांवें PhD रजिस्ट्रेशन केल्लें. सो तेजें सांगपाचें म्हणजे तुमकां कशें हांवें BSc जावन मागीर MSc केली. MSc हांवें फिजिकल कॅमिस्ट्रीन केलें. आनी आमचो एक सर आशिल्ले प्रोफेसर जुलियो फर्नांदीस. सर सदांच सांगप म्हाका, आगो हर्षा तूं सोदता जॉबाक हांगा थंय त्या पेक्षा PhD जॉयन कर.
ते म्हणटाले हांव तांकां सदांच म्हणिसर कितें म्हणजे आय वॉज वा नॉट इंट्रस्टेड इन रिसर्च म्हणजे प्लॅनिंग अशी नाशिल्लें म्हणजे थंयय बी अशें की म्हजे एक गूड फ्रेंड शी हॅड डिसायडेड सो शी जॉयन हांव मागीर सर सदांच सांगता सराचें उतर म्हणून शेवटी तांच्या एका प्रोजेक्टाचेर जॉयन केलें प्रोजेक्ट आसता ते प्रोजेक्टाचेर जॉयन केलें आनी मागीर सर म्हाका म्हणल्यार मागीर म्हाकाच दिसलें की प्रोजेक्टार फूल टायम हांव काम करतां म्हाकाय कितें तरी बेनिफीट जाय न्ही वेन आय एम हा वर्किंग फॉर समबडी एल्सीस प्रोजेक्ट सो शेवटी सराचें उतर हें जालें पूण सरा कडेन म्हाका हें मेळ्ळें ना ही वॉज पॅक्ड हा वीथ आय मीन ही हॅड मोर स्टुडंट म्हाका तेजे कडेन गायडशीप मेळ्ळी ना सो प्रोफेसर जयंत बुडकुले म्हजे गायड हा सराचेच फ्रेंड आसले आमच्या डिपार्टमेंटान व्हेरी गूड टिचर सो तेंच्या अंडर मागीर हांवें PhD जॉयन पण केली ऍक्च्युअल थोड्या जाणां PhD फक्त आपल्या डॉक्टर नाव लागपाक जाय DL लागपाक जाय फुडें म्हणून बीन करतात असो कितें तुमचो उद्देश बीन तेन्ना कितें आसलो नावाच्या पयलीं फुडें आतां खंय डॉक्टर लागता न्हू तो उद्देश बीन फुडें आसलो कितें हय असो ना ना एक्चुली थंय बी परत एक स्टोरी आसा एक्चुली न्ही म्हाका बिझनस वुमन जावचें आशिल्लें BSc जावन न्ही म्हाका म्हणजे एक ते बिझनसान म्हाका खूब हें आशिल्लें की आय वॉन्टेड टू बी एन एंटरप्रिनर आनी स्टार्टिंगूच MSc जाताच हांवें एक एंटरप्रिनरशीप डेव्हलपमेंट प्रोग्राम केल्लो हांचो EDCचो EDCचे आसता पळय ते प्रोग्राम आनी थंय इट वॉज व्हेरी गूड हें ओपनिंग कशी बिकॉज देर वर मेनी हू हॅड देर कित्याक तातूंत ते तुका सगळे टॉक्स लेक्चर्स आसता अँड फायनली दे टेल यू टू पुट युअर प्रोजेक्ट वॉट इज द प्रोजेक्ट एक्चुअली हांवें थंय एक प्रोजेक्ट घातलेलो की आमचो एक सर आशिल्ले प्रोफेसर विजय मोहनन म्हणून NCL हांगा नॅशनल केमिकल लॅबोरेटरी म्हणून पुण्या आसा ते आमकां गॅस्ट लेक्चरर म्हणून येताले MSc व्हेरी गूड टिचर इलेक्ट्रो केमिस्ट्री जी हांव म्हणटा म्हजी PhD इन इलेक्ट्रो केमिस्ट्री इतली बरी ते शिकयताले आतां अजून येता ते कितें टॉक आसल्यार बी आमी आपयता तांकां ही वॉज अ डायरेक्टर टॉप पोस्ट पोजिशन पूण ताजी ती इलेक्ट्रोड कायनेटिक्स अजून याद येता सो त्यांचे तो तेन्ना NCLान सायंटिस्ट आशिल्ले आनी त्यांनी ते एक प्रोजेक्ट तयार केल्लो LPG गॅस सेन्सर म्हणून सो LPG लीक जालें तेन्ना पयलीं सिलिंडर्स आयली की लोक सिलिंडर वापरपाक भियेताले खूब भियेताले आतां ते कॉमनली हें जालें पूण ते LPG सिलिंडर लायले की लीक जायत काय उजो पेटत काय हो प्रश्न सो तेन्ना ताणें ते सेन्सर डेव्हलप केले सो ही इज टू टेल मी यू टेक हर्षा इफ यू वॉन्ट टू लायक हें कशें आनी म्हणजे यू कॅन स्टार्ट युअर बिझनस सो तो LPG सेन्सर हांवें त्या एंटरप्रिनरशीप डेव्हलपमेंट प्रोग्रामाक म्हजो प्रोजेक्ट कसो दाखयलो आनी कितें तें करचें पळय आतां एक्चुली ताजो रिसर्चूय म्हाका खबर आशिल्लो पूण रिसर्चान म्हाका इंट्रस्ट नासलो आय वॉन्टेड टू सेल द प्रोडक्ट सो तें सगळें केल्लें तेन्ना आनी तेतून मागीर हे बिझनसाच्याच निमतान आय वेंट टू मीट जुलियो सर सो जुलियो सराक म्हणलें सर म्हाका म्हणलें एक थोडे म्हणलें एक्सपेरिमेंट करून पळोवपाक मागीर तेन्नाच एक कशें जालें हे एक्सरे शीट्स आसता पळय तातूंत ते सिल्वर आसताले पळय कित्याक ते एक्सरे शिटाचेर येवपाक एक्सरे पिक्चर तुका सिल्वर हें जाय आयोडायड ते वापरतात तातूंत सो तेन्ना तो मुंबय बी तो बिझनस व्हडलो आसलो कित्याक खूब लोक एक्सरे काडटाले न्हू ते एक्सरे घेवन तितूनच्यान सिल्वर एक्सट्रॅक्शन करप सो म्हाका तें ट्राय करचें आसलें सो हांव सरा कडेन गेलें आनी म्हणलें सर म्हाका थोडे दीस म्हणलें मातशें लॅबान काम करून पळोवपाक जाय वॉन्ट टू एक्सट्रॅक्ट सर जुलियो सर वॉज वेटिंग ही सेड पळय तुका बेश्टें कांय काम करूंक मेळचें ना बेस्ट थिंग यू जॉयन माय प्रोजेक्ट ऑर यू डू फर तशें हांवें जॉयन द प्रोजेक्ट ऑफीस आनी प्रोजेक्ट जॉयन जातकूच मागीर जेन्ना रिसर्चान आयलें तेन्ना म्हजें बिझनस वुमनाचें स्वप्न हेचें जालें हय सो रिसर्चान केलें एक वर्स प्रोजेक्टार काम केलें सराचें केलें मागीर जुलियो बुडकुले सराचें केलें आनी तेन्ना मागीर हांवें डिसायडेड वाय नॉट PhD फॉर मी आय नीड म्हणजे आय ऑल्सो नीड अ डिग्री न्हू म्हाजी एक वर्स गेलें 2 वर्स गेलें आनी माय फादर ही हॅड नो ऑब्जेक्शन तूं कितें करता तें तांकां एक हें नाशिल्लें सो हांवें then registered with Professor जयंत बुडकुले अंडर हीज गायडशीप फ्युअल सेल म्हणून आयकलां आसतलें तुमी फ्युअल सेल म्हणल्यार सेल अशें आतां म्हणटात बॅटरी आतां पेन सेल जे तुमी वापरलेले आसा तर पेन सेलाचे कशें आसता तुमी घेता आनी तें भितर घातलें की वी गेट केमिकल एनर्जीची आमकां इलेक्ट्रिकल एनर्जी मेळटा फ्युअल सेलान तेजो डिफरन्स इतलोच आसता की हायड्रोजन गॅस एका सायडीच्यान आनी ऑक्सिजन गॅस दुसऱ्या सायडीच्यान तितून कॅटलिस्ट आसता इलेक्ट्रो कॅटलिस्ट आनी ते पास करप आसता म्हणजे तुका आतां जर फ्युअल सेलाचो मेन एप्लिकेशन कितें आसलें की तेका स्लोली गाडयोचे पेट्रोल डिझल बंद जावन तेका कितें म्हणटा तेका ते तेज्या जाग्यार हें वापरपाचें फ्युअल सेलाचेर गाडयो चलोवपाचें आतां जशें CNG आहा तशें हय हय फ्युअल सेलाचेर व्हडल्यो गाडयो चलोवपाचे व्हडल्यो चलताल्यो दीस इज एप्लायड इन अमेरिका एंड ऑल व्हँक्युअर म्हणून एक सिटी आसा थंय बी बसी बी अमेरिकेक बी चलता फ्युअल सेलाचेर पूण इट्स अ कॉस्टली टॅक्नोलॉजी ताचेर खूब रिसर्च जालो 50 वर्सां पयलींच रिसर्च 50 वर्सां नंतर तरी मार्केट सगळे सगळें हें जातलें गाडयो सगळ्यो हाजेर चलतल्यो ट्रान्सपोर्टेशन वील बी लायक अशें म्हणून आसलें चलतालें पूण तें तशें जावंक शकलें ना फक्त कित्या खातीर जो इलेक्ट्रो कॅटालिस्ट जो तितून वापरता न्ही तो प्लॅटिनम
तोच तुका बरी एफिशियन्सी दिता. प्लॅटिनियम रिप्लेस करपाची लोकांनी खूब चेंज केले. आतां हांवें जें काम केलें फ्युअल सेल तेतून आल्कली म्हणजे KOH वापरतालीं आमी, NaOH सोडियम हायड्रॉक्सायड नाजाल्यार पोटॅशियम हायड्रॉक्सायड अल्कली वापरताले. एसीड थोडे एसीड तो रिप्लेस जाले. अल्कली मागीर स्लोली रिप्लेस जावन जावन ताका पॉलिमराचेर आयले. नेफिऑन जे तुमी तो तवो बी आसता नेफिऑन, टेफ्लॉन ह्यो बी सगळ्यांचे फ्युअल सेल जाताले. आतां कशें जालें हांवें म्हजो हो टॉपीक आसलो अल्कलायन फ्युअल सेलाचेर. आमी सादे कोबाल्ट ऑक्सायड स्पिनॅल तयार केले आनी ते चॅक केले. आतां ते फ्युअल सेलाचें काम हांगा जावंक शकनाशिल्लें गोवा युनिवर्सिटीन. सो सिंथसीस एंड कॅरेक्टरायझेशनारूच म्हजो टॉपीक उरता आसलो. मागीर दॅट इन बिकॉज ऑफ दॅट आय वेंट टू द इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स बेंगलोर. थंय प्रोफेसर एके शुक्ला म्हणून आशिल्ले. तुमी केन्ना खंयच्या इयरान केलें मागीर? हे 97 हांवें रजिस्टर केलां PhD. 95 हांवें रजिस्टर केल्लें PhD. 6 वर्सां लागलीं म्हाका सोंपोवपाक, कित्याक मेन हें जाल्लें. पूण तो प्रॉब्लेम आनी फूल टायम 97 हांव PS कॉलेजीन जॉयन जालां. सो सायड बाय सायड जेन्ना 95 हांवें PhD रजिस्ट्रेशन केलें आनी तेन्नाच मागीर म्हाका सगळीं म्हजी फ्रेंडां म्हणली आतां तूं फूल टायम करता, फाल्यां मागीर तुजी PhD जाता तेन्ना तुका जॉब मेळत ना मेळत, सो बेस्ट यू गो फॉर जॉब्स म्हणून. सो तेन्नाच मागीर म्हज्या पप्पाचे वळखीन एक मिनिस्टर आशिल्लो आनी ते पप्पा म्हजो सदां ताका मेळपाक वतालो. ते हितून म्हजें BEd आसल्या कारणान म्हाका ते GPSC सिलेक्शन जावन ते हायर सेकंडरी वास्को बायणा ते जॉब मेळ्ळें. पूण मागीर जालें कितें 2 म्हयने उरलेले प्रोबेशन सोंपपाक. तेन्ना मागीर हांव PSN जॉयन जालें. कित्या खातीर सर म्हजो जो बुडकुली सर सद्दां म्हणटाले की तुजे PhDचो हायर सेकंडरीन तुका कांय फायदो ना. इफ यू वॉन्ट टू डू समथींग देन यू हॅव टू कम टू कॉलेज. सो म्हजें PSN जॉयनींग सुद्दां सरा खातीर ते सर सदां म्हाका तेच कित्याक ताकाय दिसतालें की रिसर्च करून थंय कितें अशें म्हणून. सो आय जॉयन PS. तेन्ना 2 DMC ऑल्सो आय वॉज सिलेक्टेड. पूण म्हजो एक बरो फ्रेंड आसा जो DMCन शिकयता, समीर पाटील म्हणून, तो PSाचो स्टुडंट. सो तो म्हाका म्हणपाक लागलो तूं DMC येवं नाका, तूं PSान जॉयन जा. PS कॉलेज इज द बेस्ट कॉलेज. आनी टू डेट टील डेट आय फायंड इट द बेस्ट. कित्याक इट्स लायक अ फॅमिली हें थंय. भुरग्यां मदीं मागीर पयलीं तुका सांगलें म्हाका टिचिंगान इंट्रस्ट नाशिल्लो, पूण हळू हळू भुरग्यांनीच तो क्रिएट केलो अशें म्हणूंक शकता हांव. आनी PSान मागीर हांव 97 जॉयन जालें. 95 म्हजें पयलीं रजिस्ट्रेशन आसलें, PhD पयलीं केली. सो मागीर हांव PSान वचप आनी हांगा येतालें मागीर युनिवर्सिटी. रातची आमी 2-2, 3-3 पर्यंत सुद्दां केन्ना लॅबान. मॅडम थोडेशे क्वेश्चन आसा आमचे कडेन आनी तुमी रिसर्च गायड सुद्दां आसा, सो तेज्या रिलेटेड तुमचे व्ह्यूज कितें आसा? रिसर्च गायडशीप म्हाका 1-2 वर्सां पयलीं मेळ्ळी. पयलीं आमी युनिवर्सिटी कडेन अप्लाय केलें पूण तेन्ना मेळूंक नासली. आनी मागीर आतां इट वॉज एन इनिशिएटीव ऑफ द डायरेक्टोरेट ऑफ हायर एड्युकेशन, DHE, अंडर दी डायरेक्टर श्री प्रसाद लोलयेकर सर. तेंच्या गायडन्सान हो रिसर्च सेंटर जालें प्रत्येक कॉलेजींनी. क्लस्टर म्हणून एक खांडोळा कॉलेजीन जाला, गव्हर्मेंट कॉलेज ऑफ खांडोळा. आनी तेज्या अंडर कॉलेजीन पार्टिक्युलर सब्जेक्टांनी रिसर्च सेंटर रिकग्नायज मेळ्ळें आसा. आमचे कॉलेजीन मायक्रोबायोलॉजी आनी कॅमिस्ट्री मेळ्ळा, सायन्स, आनी आर्ट्सान इकॉनॉमिक्साक आसा. सो मेनी ऑफ माय कलिग्स दे आर नाव रिकग्नायज गायड्स. सो आय गॉट अ स्टुडंट अंडर दॅट लास्ट इयर, म्हणजे नताशा डा कोस्टा म्हणून पयलेंच रिसर्च स्टुडंट जे फूल टायम रिसर्च करता. मागीर ताका ती सावित्रीबाई फुले स्कॉलरशीप फॉर सिंगल चायल्ड मेळ्ळा. सो शी इज गोईंग टू परस्यू. सो टार्गेट आसा. आमच्या हॉस्पिटलांत PhD करताले खबर, कारण तुमची एक्चुअली मॅरेज एज जाली ती थंय एज आसली. तुमी बॅलन्स कशी केली ती एज म्हणटा PhD करप आनी मॅरेज लायफ? एक्चुली दॅट वॉज म्हणजे कितें सॅडस्ट पार्ट म्हणिना हांव, कित्याक आय टार्गेटेड ऑर आय कॉन्सन्ट्रेटेड ऑन माय कॅरियर मोर आय फील. आनी आई पप्पा म्हाका खूब हें सांगताले पूण समाव दे नेवर फोर्स्ड. सो जेन्ना मे बी हांव आतां 29-30 तेन्ना हांव IIC बेंगलोर मातशी सुटी मेळ्ळी बेंगलोर वचा. आनी थंय सर प्रोफेसर शुक्ला कितें म्हणटाले, हे तुगेले रिसर्च असो एका म्हयन्याचो जावपाचें ना, मिनिमम 3 months यू कम हीज टू टेल मी, बिकॉज ही वॉज अ हार्ड कोर रिसर्चर, यू नो. तो डू सायन्स म्हणटालो. आनी तेंचे वयल्यान हांव उपकारी आसलें, कित्याक ते म्हजे गायड नाशिल्ले, तरी ही इज टू गिव मी हीज ऑल फॅसिलिटीज. आनी ही वॉज अ रिनाउंड इलेक्ट्रोकॅमिस्ट. देन ही बिकेम द डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल इलेक्ट्रोकॅमिकल, जशें आमचे NIO आसा तशें इन्स्टिट्यूटाचे कारायकुडी म्हणून. तेन्ना सुद्दां म्हाका तांच्यांनी हेल्प केलें. सो एवरीवेर ही हेल्प मी. सो आय शूड से म्हणजे PhD तेंचे खातीर अशें. एक्चुअली तुमकां PSC कॉलेजीन A+ ग्रेड गावल्या फाटल्या वर्सा.
हय हय ना नेक सो हेजेर आज कितें तेचे कॉलेजीन तुमी टॉप इन गोवान येयली पळय गोंय सो तातूंत तागेलें क्रेडीट आमच्या प्रिंसिपलाक मेक्स वता कित्याक ते सामके डिवोटेड प्रिंसिपल डिवोटेड टू द कॉलेज आसा सामके फूल टायम तांचो हें चल्लेलें आसता ते अशे प्रिंसिपल आसचे ना अगेन ही इज ऑल्सो नॉट मॅरीड नॉट सो ते फुल्ली डिवोटेड जे सकाळच्यान ते पळय बसता भायली लायन ही इज टू गूड इन दीस एडमिनिस्ट्रेटीव आतां ताका क्रेडीट सगळ्या हाजे डिपार्टमेंटाचें वता ऑल द डिपार्टमेंट्स हॅव ऑल्सो वर्क हार्ड ड्युरींग दीस टेन्युअर आतां ते 5-6 वर्सां जालीं तांकां प्रिंसिपलशीप जावन लास्ट इयर 6 जालें दिसता सो जेन्नाच्यान ही हॅज टेकन ओवर ही हॅज मेड सो मेनी चेंजीस आनी कितें आमी वेबिनार आतां हांव आसलें फाटले 3.5 वर्सां हांव हेड ऑफ द डिपार्टमेंट केमिस्ट्रीचें आसलें आनी MSc कॉर्डिनेटर आशिल्लें ह्या टायमार हांवें 2 इंटर कॉलेजिएट इव्हेंट केले एक UGक केलो एक PGक केलो एक सर्टिफिकेट कोर्स केलो आनी अश्यो बारीक बारीक तर एक्टिविटीज फॉर इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशन अमॉंग क्लासीस कॉम्पिटिशन सुद्दां केली इन स्पायट ऑफ कोवीड ओके म्हाज्या ह्या 3.5 वर्साच्या टेन्युअरान 2 वर्सां तरी कोविडान काडली आनी कोविडाचें म्हणजे तुमकां आमकां कशें आसलें पळय की आमकां घरा बसून दिवनाशिल्लें भुरगीं नासतालीं भुरग्यांची किंमत आमकां तेन्नाय कळ्ळी की विदावट चिल्ड्रन कॉलेज चलना हें तेन्ना खरें कळ्ळें आनी ते ऑनलायन टिचींग ड्रास्टीक चेंजीस आसले आनी त्याच वेळार आय वॉज ऑल्सो द मेंबर इन द सेंट्रल युक्टॅक कमिटी आमची युक्टॅक म्हणून आसता सेंट्रल युक्टॅकाचो आमचो प्रेजिडेंट आसलो प्रोफेसर तुषार अळवेकर आनी ते कमिटीन हांवूय सेक्रेटरीच्या हेका आसलें सब सेक्रेटरीच्या त्या पोजिशनार आमी कितल्या वेळा मिटींग घेतली लोलयेकर सर हॅज रियली डन वेरी गूड वर्क दॅट टायम आनी आमकां वर्क फ्रॉम होम नाशिल्लें फायनली जेन्ना सामकेच कंडिशन हें जालां तेन्ना CM सावंत अलावड अस टू बी एट होम पण त्याच्या पयलीं आमी कितले मिटिंगेच्या वेळार सुद्दां आमी वी हॅड टू गो टू कॉलेज सो वीज टू ट्रॅवल वीज टू बी देर सो हे युक्टॅकाचे सुद्दां तेन्ना खूब हे मिटिंग्यो म्हणजे टिचर्स वेर फोर्सिंग अस टू गो एंड टेक द डिसिजन सो दॅट दे वर्क फ्रॉम होम कित्याक ऑलवेज केअर नो कोवीड तशेंच भुरग्यां बाबतींत जर म्हणचे न्ही प्रॅक्टिकल्स कशे प्रॅक्टिकल्स आमी घेता आसतलीं जाणां तुमी सगळो टायम टेबल सेंट्रलायज करून इवन आमच्या क्रेडीट गोज टू आमचे वायस प्रिंसिपल देड दिसान म्हणजे फूल डे एक डे आमी भुरग्यांक आपयतालीं न्ही 2-2, 3-3 अशे एक्सपेरिमेंट एका टायमार दुसऱ्या दिसा तशें सेम बॅच दवरून परत फाल्यां जर तांचें प्रॅक्टिकल आसा आदल्या दिसा एज अ हेड आय हॅव टू टेल देम वॉट यू शूड डू गेट सॅनिटायझर मास्क काडप ना हें करप ना कशें पास केलें हांव तुमकां सांगता आनी प्रॅक्टिकल करप आनी एकदां तर ऑनलायन आमी प्रॅक्टिकल सुद्दां घेतलेली आसा ऑनलायन प्रॅक्टिकल म्हणजे जस्ट आस्कींग देम क्वेश्चन बिकॉज देर वॉज नो ऑल्टरनेटीव आनी तें बी कशें जालें आमचे प्रिंसिपल सर आमचे खुबश्या कमिटीनी आसा युनिवर्सिटीच्या ते नेकाचे आशिल्ले नेकाचे NEPचे आसा NEP आतां येवपाचें आसा सो खुबश्या हितूनी आसा सो हे सराच्या हितून ते लायक हे सगळें ठरोवन ते पेपर्स बी तेन्ना 0 इयर जावपाचे आशिल्ले ते एक्चुली 0 इयर जाल्यार कितें जातलें सर आमचे सगळ्यांक सांगताले 0 इयर जावंक शकता पळय म्हणून आनी 0 इयर जाल्यार भुरग्यांचे वर्स बुडटा आशिल्ले सो ती युनिवर्सिटी टूक दीस डिसिजन टू कंडक्ट द प्रॅक्टिकल वायवा प्रोजेक्ट वायवा सुद्दां आमी गुगल वॉज अ मास्टर देन गुगल मीट घेवप फक्त गुगल मिटाच्या थ्रू ना जाल्यार वॉट्सॅप कॉल घेवन सुद्दां आमी हें केल्लें आसा वायवा प्रोजेक्ट वायवा आनी तेन्ना थेरी प्रोजेक्ट वायवा सद्या वर्सा थेरी जालो सो जेन्ना हे इव्हेंट बी हांवें केले ते मातशे आयल्यान इंटर कॉलेजिएट इव्हेंट केलो तो 2019 तो 19 ह्याच वर्सा म्हजी आई गेले एक्चुली 2019 आनी मागीर हांवें 2 झुंबा इव्हेंटूय केले झुंबा म्हणून तुमी आयकलें आसतलें झुंबा आय वॉज इन फिटनस ऑल्सो सो हांव झुंबाय करतालें सो जो डिसोजा म्हणून जो आमचो मास्टर आसा हांगासर त्या जोचे हांवें 2 प्रोग्राम आमच्या कॉलेजीन केले आनी कशें मॅसिव आमी टिकेट प्रिंट करून त्या लेवलाचेर प्रोग्राम केले आनी तेन्ना आमचे चेअरमॅना बद्दल सांगचेंच पडटा PS कॉलेज म्हटलें ते आमचे चेअरमॅन डायनॉमीक चेअरमॅन म्हणटा तशें सर आमचे श्री रवी S नायक इतले हेल्पफूल आनी इतले तुका म्हणजे म्हाका त्या झुंबाच्या वेळार कितें अशी अडचण सर केन्नाच आमकां ना म्हणून सगळ्या डिसिजन कितें तुमकां जाय तें फक्त वॉट ही ऑलवेज वॉन्टेड वॉज अ डिसिप्लीन इन द कॉलेज आनी फिटनसान तर सरी आसलें सो ही अलावड मी टू डू दीस आनी ही सेट टू डू फॉर ऑल 3 इंस्टिट्यूशन लायक आमची फार्मसी कॉलेज आसा B.Ed कॉलेज आसा हिंकाय इनवॉल्व करून ते झुंबा फिटनसाचे हांवें 2 प्रोग्राम केले एकदां केलो तेन्ना सगळ्या फार्मसी कॉलेज बी जाल्यार B.Ed कॉलेजीन केलो तांच्या हॉलांत
आनी दुसरे कडेन तसो पूण एक अशी पळय आमी कॉलेजीन कशे प्रोग्राम करतात आमच्या भुरग्यां खातीरूच करता टिकेट बी प्रिंट करिना ताजे प्रायस सो एक 100 रुपयाचे पासीस जे केले आमी आनी तशें करून सारके लायक हाव दे डू देर जो बी करता पळय ताजे प्रोग्राम तशें आमी 2 प्रोग्राम केला मागीर एक सेल्फ डिफेन्स प्रोग्राम म्हणून सुद्दां भुरग्यांक पुलीस डिपार्टमेंटाच्यान ओन्ली ट्रेनिंग गर्ल्स वॉज डन आय वॉज ऑल्सो इन चार्ज फॉर द जिमखाना देर जिमखाना एज अ जिमखाना एडवायजर सो हें सांगपाक तुमकां सगळ्यांनी की तें आमच्या प्रिंसिपलान सगळ्या स्टाफांक आतां हें म्हणजे कॅमिस्ट्रीचें सांगलें हांवें तुमकां दुसऱ्या डिपार्टमेंटान सगळ्या डिपार्टमेंटान ही हॅज मोटिवेटेड टू डू एक वेबिनार तेन्ना वेबिनार मागीर ती वेबिनार सिस्टम आयली बिकॉज देर वॉज नो स्टुडंट्स अशें सो वेबिनार कितले आमी केले आसतले एन नंबर ऑफ ते आतां मातशें आमचें तें तरी ग्रेड 0.0 कितें तरी चुकलें अशें म्हणटा नाजाल्यार वी वूड हॅव गॉट दॅट मच ग्रेड बट एट प्रेझेंट इन गोवा अवर्स इज द बेस्ट कॉलेज वी गॉट बिकॉज ऑफ दॅट फूल क्रेडीट हांव सराक म्हणचे ना कित्याक आमी बी सगळे इनवॉल्व आसा बट ही इज द मेन बिकॉज लिडर शूड बी लायक टार्गेटींग समथिंग प्रश्न आसा की वाय स्टुडंट्स लव यू मोर म्हाका टिचरींग पेक्षा तुमकां चड बरें कित्याक आतां लागता फीडबॅक आमकां हांव अशें म्हणूंक बरें शकना की आतां म्हजें टिचींग स्टायल कशी आसा पळय हांव केन्ना क्लासीन गेलें म्हाका क्लासीन नंबर केन्ना अशें ना म्हणजे एज अ आमकां नंबर केन्ना ईच स्टुडंट आय लायक आतां हांव गेलें न्हू अशीं भुरगे बसले पयलो इंट्रोडक्शन पयलें म्हजें लॅक्चरां सदांच आसतालें भुरग्यांक मोटिवेट करप तें आतां पयलीं कितें आसलें ताका खबर आसतलें ट्रेंड आशिल्लें की फक्त इंजिनियरींग MBBS नाजाल्यार MBA हेच कोर्सीस लायक वेर अवेलेबल बिझनेस एडमिनिस्ट्रेशन कंप्युटर MCA तेंच्या हायर सेकंडरी सुद्दां टिचर खुबशे भुरग्यांक सांगप की कितेंय करप BSc मात करनाका अशें दीस वॉज एटिट्यूड हांव तुका सांगता जो हांवें आयकला अशें भुरगींच सांगी मागीर पूण भुरग्यांक तुका कितें ती कशी वे आसा तूं फर्स्ट इयर BSc म्हणजे तांकां अशें दिसतालें की चलो कांयच मेळना म्हणून वी हॅव लँडेड असो पयलीं स्टार्टींग जेन्ना 97 हांव जॉइन जालें 97 त्या वेळार तो ट्रेंड तशें आशिल्लें भुरगे PCM आमचे 3 डिविजन आमचे आसतात PCM डिविजनान तर भुरगे तुरनाशिल्ले कित्याक देवूळ मेळटा तशें ते इंजिनियरींग वताले इवन सप्टेंबर ऑक्टोबरान सुद्दां भुरगे सोडून वताले सो तेन्ना अशें दिसतालें की आतां आमकां त्या खातीर तेन्ना पयले लेक्चर सदांच घेवपाचें तर कॅरियर ऑप्शन आतां आमचें कशें आसतलें रिसर्च इन प्युअर सायन्स हॅज लॉट ऑफ स्कोप सो भुरग्यांक हांव पयलें स्कोप ऑफ कॅमिस्ट्री सांगतालें की तुमी अशें चिंतनाका आतां तुमी ह्यो लँडेड आहा मेन इम्पॉर्टंट इज फायनली मनी वी हॅव टू अर्न आतां तुमच्या आवय बापूय तुमकां शिकूंक धाडटा कित्याक धाडटा फायनली डिग्री शूड बी युटिलायज गेटींग अ गूड जॉब ऑर गूड मनी फायनली पयशेच एवरीथींग फायनली वी हॅव टू फीड अवर सेल्फ अर्न मनी दॅट वॉज अ थिंग तांकां अशें सांगून जातालें जे फर्स्ट इयराक आमचे कडेन भुरगे येताले पळय आनी PS कॉलेजींचे भुरगे येता ते आतां फर्स्ट जनरेशन लर्नर तेंचे फर्स्ट तेंचे आवय बापूय कोण अशें कॉलेज लेवल पाविल्ले नासता चडशे हांव आतां जे आहाय फुडें वाळपय पर्यंत भुरगीं आमकां मेळटालीं वाळपय ते भितर सांकोडे त्या सायडीचे सगळे सो त्या भुरग्यांक सगळ्यांक फर्स्ट इयराक ते सामके लॉस जाताले पूण आय एम ऑल्सो समटायम्स सरप्रायज मीन टायम दे रीच TY हे भुरगे इतले मोटिवेटेड आसताले की पर्सेंटेज तांची हें आसतालें जेन्ना हांव 97च्यान जॉइन जालें त्या नंतर भुरग्यांक एक BSc पर्यंत करूं येता तांकां आतां तूं आमच्या भुरग्यांक क्लासीन वचून पयलो प्रश्न हांव विचारला हाव मेनी ऑफ यू वॉन्ट टू गो फॉर MSc म्हटल्यार पुरो भुरगे सगळेच हात वयर आसता हार्डली 1-2 अशें आनी जेंकां फायनान्शियल खंय तरी प्रॉब्लेम आसा कितें आसा तशें पूण मॅक्झिमम आनी आतां ते ट्रेंडूच जाला आमचे कॉलेजीन MSc ऑर्गेनीक आसा DMC सगळे ऑल ओवर गोवा यू सीन नाव ओन्ली युनिवर्सिटीनूच MSc आसा अशें ना आतां सगळ्याक MSc आसा सो दे आर डुईंग सो MSc लायक इज बिकम द फायनल इयर आतां तुमकां सांगपाचें म्हळ्यार सम इंडस्ट्री दे कॉन्टेक्ट अस टू से BSc बॉयज पूण बॉयज मेळत ना BSc दीस इज द फेट सो कित्याक दे आर गोईंग फॉर हायर स्टडी एंड आय एम वेरी प्राऊड फॉर दॅट बिकॉज आय हॅव एटलीस्ट वर्क फॉर दॅट आय ऑलवेज टोल्ड देम I was the one who always gave them for TY also research project आणि somehow no maybe हांव नको हांव IIC सारक्या हितून काम केल्या कारणान बी आसत म्हाका न्ही भुरग्यां मदीं एक सदांच रिसर्च एटिट्यूड इनकल्केट करपाचें म्हणजे सगळें ड्रीम आसता हांव सदांच तांकां पळय BSc ती इतलें आसता MSc मागीर इतलें जाता PhD जर पळयशी जाल्यार अशें एक सोदून 1 2 3 आनी तेंचेर तुमी कॉन्सन्ट्रेट कित्याक करा की थंय तुमकां बेटर कॅरियर आसा हांवें न्ही आज PhD केल्ली म्हणून आय हॅव गॉट अ गूड जॉब आनी मागीर कितें आतां MSc जावन जर तुका ती नेट म्हणून एग्जाम आसता नॅशनल एंट्रन्स टेस्ट दॅट एग्जामीन तुका लेक्चरर जावपाक आतां एसिस्टंट प्रोफेसर म्हणटा लेक्चरर म्हणिना एसिस्टंट प्रोफेसर जावंक मेळटा पूण नेट पास केली जाल्यार तुका JRF मेळटा
JRF घेवन तूं खंयच्याय आमच्या देशांत खंयच्याय इन्स्टिट्यूटान तुका फेलोशीप मेळटा. फेलोशीप आपली 40,000 to 50,000 पर मंथ आनी बऱ्या रिसर्च इन्स्टिट्यूट सगळे फॅसिलिटीज आसता. परत सेपरेट हॉस्टेल फीज कितें कितें मेळटा, खूब ऑप्शन. सो हें हांव तांकां सदांच सांगता. आनी तुमकां आतां म्हाका एक सांगपाक पडटा पळय, आतां आमचो देश जर फुडें वयतलो, आतां चायना खंय नासतना चायना खंयच्या खंय पावलो, आनी आमचो देश जो पयलीं रिसर्चान खूब फुडें आशिल्लो तो आतां लायक लॅगिंग बिहायंड. एक पेपर्स म्हण तूं आनी कित्याक म्हण अशें आमचें जनरेशन भायर वता आनी दुसरे कडेन हें करता. पण आमच्या तें जर आमी वाडयतलीं आनी तें जर जाल्यार म्हणजे कितें डेवलपमेंट इन सायन्स एंड टॅक्नोलॉजी जर आमी पळयतलीं, आनी तें म्हणजे कशें, आतां तुज्या आजीच्या वेळावयलो टायम तूं पळय आनी आज तुजो पळय. तूं एक बटन दामलो की यू कॅन पूट समथींग ऑन. दॅट इज सेन्सर्स. सगळ्याक सेन्सर्स गेट उगडूंक शकता. ती बाबडी कितें करची आसताली, ती ब्लॅक एंड व्हायट आसली तेन्ना आसली आसत आजीच्या वेळार. सो त्या वेळाचेर सो दीस इज द नाव वॉट इज दीस, इट इज ऑल डेवलपमेंट इन टॅक्नोलॉजी. आनी हो कसो येता, रिसर्च इज द आन्सर फॉर इट. कोण जर रिसर्च करिना, आतां आमच्या थोड्या भुरग्यां कडेन येता मीस MSc जालें, आतां तांचें हें सद्या MSc जालें, इंडस्ट्रीक जॉब मेळ्ळें, दे आर हॅपी, पुरो म्हणटा. मीस आसूं आय डोंट वॉन्ट दॅट. म्हाजें हें सदांच अशें आशिल्लें की हांव तांकां म्हणून ना फुडें चिंता. आज तुमी त्रास काडले, एकदां इंडस्ट्रीन गेले परत तुमी येवचे ना, दॅट इज ऑब्वियस. सो तुमकां जेंकां खरोच हें आसा न्हू, पयलींच्यान यू सी दॅट यू स्टडी एक्सटेंड आनी फूल टायम PhD करप. फूल टायम म्हणटा तुका हांवें केली ती पार्ट टायम, कित्याक हांवें जॉयन केलें कॉलेज पयलीं स्टार्टींग जॉयन जाल्लें हांव. पूण मागीर दॅट इज ऑल्सो बीग थिंग. आतां इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स जेन्ना बेंगलोर, हांव आतां म्हाज्या टायमार वतालें 20 वर्सां जालीं, त्या टायमार वेस्ट बेंगॉलच्यान सगळे भुरगे थंय आसताले. आनी थंय आनी एक आसा इंटिग्रेटेड PhD म्हणून प्रोग्राम आसता एक, जंय MSc करची गरज नासता. तूं BScच्यानूच तुका ती एंट्रन्स आसता. आनी ती पयलीं IICन ती इंटिग्रेटेड PhD प्रोग्राम आसतालो. आतां तो IITनीय आसा, सगळ्या IITनीय आसा तो, आनी TIFRनूय बी आसा. सो दे हॅव इन्क्लुडेड. पण IICन पळयलें हांवें तेन्ना की क्रीम ऑफ आवर कंट्री, जे सामकें यू कॅन सी वॉट मस्ट बी दॅट दे इज टू कम दे. सो एक्चुली हेका न्हू देर इज नीड टू गो टू हाय सेकंडरीज, मोटिवेट देम. आय स्पोक टू सम पेरंट्स, दे से की भुरग्यांक खबर नासता न्ही मीस फुडें कितें करचें आसता. सो यू टू गो. मेबी वी हॅव एसोसिएशन ऑफ केमिस्ट्री टिचर्स आनी सगळ्यांच्यान तें जाता. सो हो म्हजो पयलो हें आसतालो कॅरियर, भुरग्यांक पयलें कॅरियर. आनी क्लासीन एकदां गेलें न्ही की मागीर कोण उलयलो सुद्दां न्हू, कोण हारलो एक दीस येवना तर तो भुरगो म्हाका नोटीस जाता. दॅट वॉज माय, आय वोंट से स्पेशालिटी, बट म्हाका खंयचोय भुरगो आय यूज टू मीस. अशें न्ही ना, थोडे भुरगे म्हणटा टिचर शिकयता थंय आमी येयले ना येयले कोण खबर नासता. दॅट वॉज नॉट माय एटिट्यूड. मेबी दॅट्स वाय स्टुडंट लायक ऑर आय यूज टू शाउट ऑल्सो. टिचर्स हांव एक प्रश्न की जेन्ना प्रॅक्टिकल आसतात पळय तेन्ना एक्चुली बॅक बेंचेस किंवा स्लो लर्नर आसता पळय ते प्रॅक्टिकल बरे आन्सर करतात की जे फर्स्ट बेंचर म्हणटा किंवा जे हुशार आसतात ते प्रॅक्टिकल आन्सर बरे करतात? प्रॅक्टिकल्स पळय आतां कितें आसा जाणा, आतां तें सांगपाचें पळय क्लासीन हांव गेलें न्हू, हांव भुरग्यांक सदांच सांगतालें जे फुडें बसल्या तेंचें म्हजें लक्ष, म्हाजें तेंचेर लक्ष ना. जो फाटीं बसला तेजेर म्हजें चड लक्ष. सो ताका हांव उबो करून प्रश्न विचारप अशें जातालें म्हजें. सो भुरगे मागीर कितें जातालें, दीस टू गेट इनवॉल्व. पयलीं ते भिताले मातशें, आमचे प्रॉब्लेम फिजिकल कॅमिस्ट्रीन प्रॉब्लेम सॉल्विंग आसता. पयलीं ते भिवप, पूण मागीर लायक नांवां घेवन रावलो मागीर. एकदां म्हाका मातशी नांवां कळ्ळीं पयले 2 लेक्चरार नांवां घेवन तांचें जातालें. आनी हेच भुरगे मागीर फुडें आसताले. हांव एक दीस कोण ना, अरे तूं कित्याक ना, आतां तो हें इंटर कॉलेजीएट इव्हेंट केलो म्हणटा तुका, तो इव्हेंट हांवें कसो केलो ते बॅचाचे सगळे भुरगे ते मस्ते म्हणजे बंक करताले ते. कित्याक फर्स्ट इयराक तांकां हांवें शिकोवना, सेकंड इयराकूय हांवें तांकां शिकोवना, डायरेक्ट ते म्हजे कडेन टिवाय. कितले पेपर बॅक आसले हांव सांगपाचें ना. नांवांय हांव घेयना, म्हाका आजून नांवां तितून तो प्रियांशू म्हणून तो भुरगो म्हजो आसा, तेणी फुडाकार घेवन ताका सांगलें पळय आमी आतां हें करुया. प्रियांशू अशीं 2 थोडीं नांवां आसा. तेज्या पयलींचे एक आशुतोश म्हणून आशिल्लो, तो MBA केलें मागीर ताणें. अशे थोडे भुरगे आशू म्हणून हांव ताका. हे भुरगे न्ही टीचर आमी आसा, एनीथींग आय टोल्ड देम दे हॅव बीन दॅट. आनी हे ते बॅक बेंचर्स अशेंच आसताले, ते तूं तांकां इनवॉल्व करून दिना तसो. आनी एक भुरगो म्हाका याद येता आतां 2 वर्सां पयलीं, ताजें नांव हांव घेना कित्याक मागीर थोडे भुरगे म्हणटले मीस तेच भुरगे तुका याद येयले, आपली आमी याद आयले ना. सो तो आतां MSc करता हांगा. हो भुरगो फाटीं म्हाका न्ही गेले की बोर्ड क्लीन कर, हें कर तें कर, तेकाच नांव घेवप. तो मागीर म्हाका आतां जेन्ना तेजी BSc जाली म्हाका तेणी सांगलें मीस तुवें आपल्याक पळय इतलें हें दिलें की आपल्याक मात कॉन्फिडन्स जातलो, कितेंय जातलो, पूण तुवें आपल्याक एक हें. सो दीस इज द वे ऑफ मायंड. आतां म्हाका ते भुरगे आवडटाय बी.
इज ऑल्सो देर. आय एम नॉट डुईंग इट फोर्सिबली. एक भुरगें म्हणजे आतां म्हज्याय जिवनचें जाल्लें आसा तें. आनी असो मेन प्रश्न केलो कॅमिस्ट्री शिकपा खातीर मेन एक्चुअली मातशी तकली जाय पडटा किंवा एक कॉन्सन्ट्रेशन जाय पडटा. सो एक्चुअली कॅमिस्ट्री बरें काय शिकप किंवा काय तुमी शिकयतात बेस्ट ट्रीक कितें आसपाक शकता कॅमिस्ट्री शिकोवपा खातीर? आतां कॅमिस्ट्री कशें आसा, वी हॅव ब्रांचीस. ताका 4 ब्रांचीस आसा. तातूंत ऑर्गेनीक कॅमिस्ट्री जो आसा पळय, आमचे अनिल लिंगे सर आनी आमचे मणीक सर बी आशिल्ले, ताका द व्हेरी गूड टिचर्स इन दॅट. ती ऑर्गेनीक कॅमिस्ट्री डिफिकल्ट आसता. आमचे फिजिकल कॅमिस्ट्रीचो ब्रांच कसो आसता की फिजिक्साचे प्रिंसिपल कॅमिस्ट्रीक अप्लाय करता ते फिजिकल कॅमिस्ट्री. आमचे चडशे डेरिवेशन्स आसताले, मॅथमॅटिकल डेरिवेशन, थेरीज आसताले, आयन्स्टायन थेरी बी तूं आयकलें आसा, त्यो थेरीज आनी इलेक्ट्रोकॅमिस्ट्रीन आमचे नर्न्स इक्वेशन बी आमचे तशें डिफिकल्ट नाशिल्ले. सो बट वी यूज टू पुट इट लायक दॅट. तेजे पयलीं बेजीक ताका इंट्रोडक्शन दी आनी फक्त भुरगीं आमच्या फिजिकलाक कित्याक भियेतालीं कित्याक मॅथमॅटिकल आसता म्हणून. मॅथ्स म्हणजे भिता न्ही ते तशें ते डेरिवेशन फॉर्मुला बी सगळे याद उरता हय तेंकां. न्हू पळय तितून कितें आसलें स्टोरी न्हू भुरग्यांक हांव केन्ना केन्ना शिकपाचें कशें तेजेरूय याद दवरता. टायम प्लॅनिंग आतां पळय आमी कितें आसता फक्त सिलेबस शिकोवपाचो नासता, पर्सनालिटी डेवलपमेंटूय भुरग्याचो जावचो आसता. सो हांव भुरग्यांक सदांच सांगीत पळय तुमी आतां कितल्या वेळार शिकले, एक दोन अशे भुरगे आसताले जे इतले क्लासीन यूज टू बी लायक एक्स्ट्रोवर्ट, आन्सर करप हें करप, पूण मार्क्स जेन्ना पयले आमचे ते ISA म्हणजे ऑब्जेक्टीव एग्जाम, दे यूज टू बी लायक नॉट स्कोरींग. सो तेन्नाय तांकां भुरग्यांक कोण तेचो विचार तांकां म्हणजे हांव सांगीन पळय तूं एक खंय चुकता, यू आर नॉट प्रिपेरींग प्रॉपरली ऑर यू आर प्रिपेरींग ओवर कॉन्फिडंट तुजो म्हणून. मागीर तांकां तें सांगप टॅक्नीक कसो बरोवन काड, डेरिवेशन पयलीं बरोवन काड, मागीर दोळे धांपून ट्राय टू मेमोरायज, ट्राय टू रिमेंबर. बाय हार्ट करप ना, बाय हार्ट करप अशें ना आनी तें यू कॅन डिरायव. सो थोडे भुरगे ते सुद्दां बरे आसताले. आनी BSc हें म्हणशी न्हू की टुवेल्थाक ते भुरगे म्हाका अशें कितें दिसता की ते आतां फ्रेश मायंड कशी वायट बोर्ड कसो आसता पळय तूं तांकां कशें सांगता न्ही तशें तें करता. आतां प्रॅक्टिकलाचें म्हटलें काय म्हटलें प्रॅक्टिकल हांव भुरग्यांक सदां सांगतालें पळय डोंट कन्सिडर युअर दीस प्रॅक्टिकल ऑर क्लासीस लायक इट्स अ पास टायम. आतां तूं पळय कॉलेज लायफ थोड्या भुरग्यांची कितें आसता स्वप्न आसता कॉलेज लायफ म्हणजे कितें कॉलेजीन वचून मजा करप. दॅट आय नेवर अलावड इन माय फॉर BSc. हांव तांकां सदांच सांगप तुमकां आसता एक्स्ट्रा करिक्युलर एक्टिविटीज त्या वेळार तुमी एक्टिविटीज करा. आमचो 3 दीस कला संगम म्हणून आसता, कला संगम. त्या कला संगमान पार्टिसिपेट 3 दिसांचे तांकां सगळ्यो एक्टिविटीजांनी आसता पार्ट. मागीर कितें ते अश्यो एक्टिविटीज आसता बरें दुसऱ्या कॉलेजींनी वता ती पार्टिसिपेट करून तें सगळें आसता. पूण लेक्चराच्या टायमार यू कॉन्सन्ट्रेट ऑन लेक्चर. टिचर कितें म्हणटा कितें सांगता यू ट्राय टू एब्झॉर्ब इट. आमच्या भुरग्यांक चडशी संवय कितें जाल्ली आसता नोट्स दिता न्ही मॅडम मागीर आमी ते बाय हार्ट करता नोट्स म्हणजे लास्ट मिनीट नाजाल्यार थोडे कॉपी व्हरता ना आमी जावं म्हणटाले हांव बरें कितें रे कॉपी मारतले काय म्हणून पूण ना म्हणून ते आनी एटलीस्ट आय नेवर फावंड एनीबडी. सो आय थिंक दे वर नॉट कॉपी. सो ते स्टडी करप आनी हांव ते म्हणजे तो शब्द खंयचोय आतां कॅटालिसीस आमी म्हटलो म्हणजे कितें कॅटलिस्ट म्हणटा तुजे तकलेन की हें जावंक जाय अमकें हें तांकां हांव कॉन्सन्ट्रेशन इम्पॉर्टंट हें सांग. तशें प्रॅक्टिकलाक गेले की टिचर सांगता एड A+B मिक्स दॅट एंड दॅन CD जालें अशें न्हू. ए घालतकूच म्हणजे कितें एक रिएक्ट जातकूच कितें जाता ब्रेन यूज करप हें आमच्या भुरग्यांक कळना. म्हणजे टोटली मे बी स्कुलांतल्यान तेंचे ते खंय तरी सायडीक दवरता आसत. आतां दॅट इज इम्पॉर्टंट. आय ऑलवेज टोल्ड देम दॅट प्रॅक्टिकलान भितर आयलो एक्सपेरिमेंट कितें ए मायचो तो पयलीं चिता सो लर्न एबाउट इट. आतां हांव तांकां सद्दां एग्जांपल दिवं शाहरुख खानाचें. शाहरुख खान ना जाल्यार सलमान खान ताजो मुवी आयलो पिक्चरान आरे पिक्चर पळयलो खंयची सीन बरी तें तुमकां कशें याद उरता बिकॉज यू हॅव इंट्रस्ट तें. सो हांगाय तो करा म्हणून भुरगे हांसप शाहरुख खान म्हटलो की हांसप तें डिफरंट न्ही अशें जातालें तांचें. सो दॅट वॉज द थिंग. असो एक रिलेटेड प्रश्न आसा 3 टिप्स अशें सांगा जे कॅमिस्ट्रीन एक मास्टर करपा खातीर गरजेचे आसतले. ते 3 गजाली आसपाकूच जाय कोण कॅमिस्ट्री शिकतकीर ओवरऑल. मेन आतां हांवें तुका कशें सांगलें तशें कॅमिस्ट्री जावं कितें जावं कॉन्सन्ट्रेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. कॉन्सन्ट्रेटींग इंट्रस्ट आनी ताका तें आतां रिसर्च एटिट्यूड कसो आतां रिसर्चाकूच म्हणटा एटिट्यूडूय जाय. सो ह्यो 3 इम्पॉर्टंट गजाली आसता आनी हार्ड वर्क इज इम्पॉर्टंट. ना थोडे भुरगे आसता हार्डवर्कूच करतात ते कितें वाचत रावता पूण हांगा तें थंड जावपाकूच जाय न्ही. ब्रेनाक जर तूं एक कवर घालून दवरशी आनी फक्त दोळ्यांनी तेचें जायना तें. सो कॉन्सन्ट्रेशन कितें तें इंट्रस्ट आनी एटिट्यूड इज इम्पॉर्टंट.
आनी अशेंच की आतां कॅमिस्ट्री जर आनी नॅक्स्ट लेवलाचेर जर व्हरपाक जाय गोंयान तरी जाल्यार गोवा गव्हर्मेंटान कितें करचें कसलो सपोर्ट जाय पडटलो? गोवा गव्हर्मेंट म्हणल्यार आतां आमचे डायरेक्टरेट ऑफ हायर एड्युकेशन आनी देर इज ऑल्सो सायन्स एंड टॅक्नोलॉजी डिपार्टमेंट आसा आमचे गोवाचे गोवा DST. सो ते आमी रिसर्चाचेर परत हें जर आसा जाल्यार रिसर्च बरो जावंक जाय. तुका जशें सांगलें की रिसर्च जाल्यार हे आतां जे गोवा DST आसा ते आमचे प्रोजेक्ट्स फंडींग करतात आनी ते प्रोजेक्टाचे तरी आमकां थोड्यो फॅसिलिटीज मेळटा आनी आमी रिसर्च करपाक शकता. तशें आतां देशानूय आमच्या भरपूर फॅसिलिटीज जाल्या सब म्हणून आमी आतां हालींच हांवें ते 2 सब शुअर आनी सब कोर ग्रांट म्हणून बी अप्लाय केला. सो अशे प्रोजेक्टाचे चड एवेलेबिलिटी आसपाक जाय. रिसर्चाक मातसो चड वॅल्यू येवंक जाय. आतां NEP तें जावपाचें आसा जशें NEP आतां लागपाची आसा तातूंत ते MSc बाय रिसर्च बी आसा. सो प्रॅक्टिकली तांकां हें करपाक जाय. अशी थियरी चड आसता न्ही अशें प्रॅक्टिकल शूड बी मोर ऑन दॅट. ओके. आनी तुमकां अशें कितें दिसता की कॅमिस्ट्रीन खूब गरजेचें आसा कॅमिस्ट्री फिल्डान जे अजून पर्यंत अवेलेबल जायना किंवा वर्सां तुमी पळयला हो प्रॉब्लम खूब फेस जाता अशें कितें आसतलें? एक्चुली आतां तुमकां हांवें जशें सांगलें आमचे सर हे प्रिंसिपल जाल्ल्याक बी लायक ही इज ऑल्सो फिजिकल कॅमिस्ट्री सर. आय एम प्राऊड टू से दॅट ही ऑल्सो बिलोंग्स टू फिजिकल कॅमिस्ट्री आनी सो ते खुबशे लेवलार ह्यो सगळ्यो गजाली जाल्ल्यो आसा. आतां हो क्लस्टर फॉर्म जाला तेजें मातशें आनीक मातशें तें घट जावपाक जाय. जाला स्टार्ट तो कॉलेजींनी हें केलां पण फॅसिलिटीज वायज इन्स्ट्रुमेंटल फॅसिलिटीज आजून तितली अवेलेबल ना. आतां जेन्ना हांवें कितें म्हटलें मोर एंड मोर स्टुडंट शूड टेक रिसर्च. दे शूड डू देर PhD, दे शूड डू देर पोस्ट डॉक, गो एब्रॉड, सी हाव. आनी जो भायर जसो रिसर्च हे चल्ला तसो हांवें मे बी आय एम ड्रिमींग टू बी लायक टेकींग प्लेस हियर ऑल्सो इन गोवा. तशें जातलें जाल्यार फॅसिलिटीज जाय. आतां युनिवर्सिटीन फॅसिलिटीज आसा पूण त्यो कांय कॉलेज टिचर्सांक मेळना अशें हांव म्हणूंक शकता. इफ यू आस्क देम दे से यू यूज बट तें जायना अशें त्या लेवलाक मेळना. सो तें एक जावपाक जाय सम लेवल. आनी एक पयलींचे VC सांगताले की एक सेंट्रलायज फॅसिलिटी एवेलेबल करतले वेर वी वील गेट द इंस्ट्रुमेंटेशन. वी हॅव टू पे एंड गेट. आतां खूब वेळार पेमेंट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लेम. आतां म्हजे कडेन प्रोजेक्ट आसा जाल्यार आय कॅन पे न्हू. प्रोजेक्ट ना जाल्यार कशें जातलें. आनी आतां वीथ लायक सेंट्रल गव्हर्मेंट नरेंद्र मोदीजी जे प्रायम मिनिस्टर जाल्ल्याक ह्यो अखंड भारत आनी आमच्या कॉलेजीकूय बी खूब काम आसता. बिकॉज those all programs come to the college level only and they are implemented. गांवाचे ह्यो बी ते उन्नत भारत आनी खुबशे. सो that also sir has been doing. There is vast change compared to what was before. Before when semester pattern was there it was like slowly going thing. आतां कोणाकूच टायम नासता. तेंच्या तातूंत मागीर पोर्शन हें करपाचें आसता आनी हें सगळें आसता म्हणजे सगळें परत वी हॅव ऑल कमिटीज ऑल्सो लिटरली देर इज नो टायम. सो रिसर्चाकूय बी थोडोसो टायम असायन जावंक जाय न्हू. नाल्यार आमी केन्ना रिसर्च करतलीं. आतां पळय प्रोजेक्ट डिसर्टेशन्स आसा म्हूण थोडे थोडे चलता आनी जेचो प्रोजेक्ट आसा ताका आरे घेवपाक हें आसता. पूण तशे प्रोजेक्ट व्हडले गोंयान जायना. आनी एक सांगपाचें म्हळ्यार तुका आतां सांगलें पळय रिसर्च जेन्ना हांवें म्हणलें IICचे सारकें इन्स्टिट्यूट हांवें म्हटलें न्ही आमच्या देशान दुसऱ्या स्टेट्सांतल्यान भुरगे रिसर्चा कडेन खूब वता पूण गोंयांचे भुरगे खूब कमी वता. हें हांव तुका सांगता. एक भोटार मोर ते जॉयन डुमरिये म्हणून आशिल्लो ही वॉज इन सिंजेंटा आमच्या कॉलेजीचो स्टुडंट. तेच आतां म्हाका कळना पळय माय कॉलेज आय हॅव बीन मोटिवेटींग ऑलवेज. पूण हांवें पळयलां की सांकळे कॉलेजी सारक्या कॉलेजींतल्यान भुरगे खूब PhD केल्ले आसा म्हणजे तितूनच्यान गेल्ले आसा खुबशे. सुंदर प्रोफेसर सुंदर दुरी म्हणून युनिवर्सिटीन प्रोफेसर आसा. मनीश माजीक म्हणून तो DHEन आसा. रुपेश पत्रे म्हणून आसा. हे सगळे हेचे सगळे कॉलेजी स्टुडंट आमचे एक दोन अशे. पण हांवें आमचे नंबर ऑफ स्टुडंट वी हॅड ऑलवेज 80 स्टुडंट्स इन TY. 80 स्टुडंट आमचे डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री आनी TY केमिस्ट्रीचे आमचे इज नोन. PS इज नोन फॉर दॅट. MScकूय भुरगे आमचे खूब वता पूण MSc जालें की म्हण तांकां तें फुडलें हें जायना खूब कमी. आतां ह्या लास्ट 2-3 वर्सां हांवें चेंजीस पळयल्या की भुरगे म्हणटा ना मिस आय वॉन्ट टू गो लायक दॅट. पूण मागीर आमचें कशें आसा GPAT म्हणून आसा आमचे युनिवर्सिटीचे PhD एंट्रन्स एग्जाम दवरलेली आसा गोवा युनिवर्सिटी. तितून भुरगे खूब कमी हे जाता. फाटल्या वेळार 40 भुरगे आन्सर केल्ले एक भुरगो पास जाल्लो आसा. सो अशेंय कंडिशन हांवें आतां हांव हेजेर तुका डिटेल्स सांगूंक शकना कित्याक मे बी आतां पळय आमी अशेंय म्हणूंक शकना की आमचे भुरगे इतले हे आसा. त्याच्या नंतर फाटल्या आतां हें म्हजें नताशा सुद्दां 2 वर्सां शी वॉज प्रिपेरींग ओन्ली फॉर दॅट GPAT.
ते जीपॅडाचे हें करी 2 वर्सांनी शी कूड क्रॅक इट आतां ते 6 भुरगे पास जाले काय कितें तरी ह्या वेळार सो आतां फुडल्या हेका जुनान ती आसतले आमी आतांचे जे हेड आसा हाचे डीन आसा गोवा युनिवर्सिटी कॅमिस्ट्री स्कूल ऑफ कॅमिकल सायन्सीस म्हणटा प्रोफेसर विद्याधर वेरेकर म्हणटा तिकडे बी हांव ह्या विशयाचेर उलयलें तर भुरगे आमी हें करता मोटिवेट करता पूण ते थंय येवन पडटा अशें जाता सो देर शूड बी थिंग्स आनी ही हॅड सेड कितें एक्झॅक्टली रॉंग वता पेपर दे से देर पेपर इज ऑफ नॅट लेवल आतां नॅट लेवल जर भुरगे पास जाताले जाल्यार तांकां गोवा युनिवर्सिटीन PhD करपाची गरज नासली नॅट पास जाताले कॅन गो एवरीवेर आवटसायड एक्चुअली मागीर काय न्ही हें म्हणजे सो हो एक प्रश्न आसा तो भुरगे थंय वता मागीर तांकां ते दिसता आसूं मीस नाका जमचें ना तें आमकां सो खुबशे वेळार ते फुडें वचून मागीर तांकां आतां कितें रिजन जाता तें हांव सांगूंक शकना पूण दीस इज द थिंग गोंयचे भुरगे तुमी सुद्दां जर एक एनालिसीस करशा सगळे इन्स्टिट्यूटान NCLान म्हणून तूं आनी सगळे स्टेटीचे भुरगे तुका मेळटले महाराष्ट्रा हे खूब आसता कित्याक महाराष्ट्राचे तर तेंची उलोवपाची सुद्दां तूं जाणा जमना तांकां बट दे आर देर डुईंग रिसर्च PhD एंड देन दे आर डिफरंट देन दे गो एब्रॉड एंड ऑल कित्याक IIC सारके इन्स्टिट्यूटान जे करता ते भायरूच वतात पोस्ट डॉकाक वतात ते USAक वता जर्मनी जपान खंय तरी सो हें आमच्या हांगा मातशें कमी जाता सो तेजेर कितें तरी आसूंक जाय न्हू कितें तरी तुमचो डेली शेड्यूल कसो आसता तुम्ही मॅनेज काय करता सगळें इतले बद्दल हितून तुका आतां हांवें हितून सांगूना की तितून थोडे सेल्फ हें कितें म्हणटा तें आमी सोशल वर्कूय बी जाता आमचें कित्याक एक एकदां भुरगे सोशल वर्काचे पळय म्हणून हांवूच सांगता की सोशल वर्क आतां जाता म्हजें थोडें थोडें कित्याक भुरग्यां मदीं खूब वेळार कितें जाता भुरग्यांक प्रॉब्लेम आसता सो आमी आमचे सदांच सांगता डिपार्टमेंट कितेंय तुमकां प्रॉब्लेम आसता तुमी सांगात सो तितूनच्यान आमचे एज अ टिचर आमचे सोशल वर्कूय जाता तितूनच्यान हेका हेल्प आतां म्हाज्या घरान कितें आसा म्हाजो भाई पयलीं पासून पॉलिटिक्सान आसले कारण आमच्या घरान तें सोशल वर्क जाता सो सकाळीं आमची लेक्चर 8:30 सुरू जाता की बाय केमिस्ट्री आतां आमकां सगळ्यांक तशी लेक्चर नासता कितले वर्कलोड आसता न्ही आमचो 20 16 17 18 आतां 14 12 हेड आसता ताका 12 आसता 14 हांव आतां एसोसिएट प्रोफेसर सो म्हजो 14 आसता सो 14 वर्कलोड आसता तितले तुजे प्रॅक्टिकल तो मदीं तुका टायम आसता तो विकान 5 दीस आसता पूण टायमूय म्हणूंक शकना कित्याक तो मदलो टायम मागीर आमकां आमी दुसऱ्या कमिटीचे मेंबर आसता एज आय सेड युक्टॅक म्हणून ते आसता थंय आसता नाजाल्यार आमच्यो कॉलेजीच्योच कमिटी आसता सगळ्यो आनी हाच्यो कसली एग्जामिनेशन कमिटी आसता ISA कमिटी आसता सो वी आर पार्ट ऑफ इट सो तितून सारकें जाता आतां हांव एकदां सकाळचें वता तें हांव समजें सांजचे 4:30 5 पर्यंत कॉलेजीन आसता तितून मागीर आतां रिसर्चाचें कितें प्रोजेक्ट आसता आमकां डिवायड करपाक सो तसो मॅनेज करता तितलो वेळ कॉलेजीन सो हार्डली घरा आसता आतां संडे मागीर एक आसता तेन्ना मागीर आनी खंय तरी आसता आमगेले फ्रेंड्स आसा